गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचे प्रकरण निमाणे हायकोर्ट आणि लोकांच्या दरबारात पाविल्ल्यान मुख्यमंत्री चलता भोंवता म्हूण दाखोवपी एक एक फोटो सीएमओ मिडियाचेर सोडीत आसा. मात व्हिडिओ एक्कूय येना, ना बसकांचे ना गाठी भेटींचे. आयतारा पर्रीकारान खंय मांडवी आनी जुवारी पुलाच्या कामाचो नियाळ घेतलो. मांडवीच्या तिसऱ्या पुलार स्वता वचून पळोवणी केली. जीएसआयडीसी आनी एल&टीचे अधिकारी इंजिनियर त्याच्या बरोबर पुलार आशिल्ले. जीएमसीचो आनी एक खाजगी दोतोरूय आनी पूत आनी नातूय त्याच्या बरोबर पुलार. मांडवी पुलाचें काम तडीक लावन जानेरांत तो उक्तो करपाचें खंय सरकाराचें टार्गेट. मुख्यमंत्र्याच्या हेल्थ स्टेटसाचो इश्यू सध्या हायकोर्टात गेला. ते उपरांत सीएमओंतल्यान रिलीज जाल्लो हो पर्रीकाराचो तिसरो फोटो. मात तिनूय कडेन चुकून सुद्दां मिडियाक आमंत्रण ना. पर्रीकाराचे व्हिडियोय ना. काँग्रेसीक सीएमओच्या ह्याच नाटकाचो दुबाव. It is a clearly it is stage managed. Having not invited the media थंय आपोवना, कारण नाजाल्यार ते BJP म्हणटा ते बारीक सुद्दां फंक्शन आसल्यार मिडियाक खूब आपयता. मुख्यमंत्र्याचे हेल्थ स्टेटसाचो इश्यू हायकोर्टात गेल्ल्यान सीएमओन पद्दतशीर मिडिया मेरेन पावयल्ल्या ह्या फोटवाक वेगळेंच म्हत्व. मात फोटो बारीकसाणीन पळयतले सीएमाच्या हेल्थ स्टेटसाचो जाय तो अर्थ आनी कुतां काडूंक मेकळे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे.